दुसरो विषय जो आसा म्हणजे मेडिकल लीव फॉर द टर्मिनल इलनेस. हांव परत म्हणजे स्पेसिफीक करता, मेडिकल लीव फॉर द टर्मिनल इलनेस ही सगळ्या टिचर्सांक मेळटली. नॉट मेडिकल लीव फॉर टर्मिनल इलनेस, नॉट जस्ट द मेडिकल लीव न्ही. दोज हू विल सफर फ्रॉम द टर्मिनल इलनेस दे विल डेफिनेटली दे विल बेनिफीट फॉर द मेडिकल लीव. म्हणजेच अशें दुयेंत कोणाक जावचें न्ही हे पयलीं मागता देवाक लागे. बट चुकून जालें आसत जाल्यार ताका ती मेडिकल लीव दिवपाक जाय. ती मेडिकल लीव ही डिपार्टमेंट आमचे कन्सिडर करतले. त्या पद्दतीचे सर्क्युलर सेक्रेटरी एड्युकेशन आनी डायरेक्टर एड्युकेशन काडटलो. रिगार्डिंग पे स्केल तुम्ही फायनान्सांतलो कोणाक आफोवंक ना म्हटल्या उपरांत तो विशय आतां करण्यात कांय अर्थ ना. जो पर्यंत हांव म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन उलयना तो पर्यंत हो विशय आत्तां हांव करूंक शकना. बट इन फ्युचर परत हो विशय केन्ना तरी करता. आयच्या कला गुरुजन हो पुरस्कार पळयता आसतना हांव पळयतालो की वेगवेगळी कॉम्पिटिशन हम तुम, परत नेल आर्ट, परत जंक जम्प्स, परत एडमोंग शो, टायमलेस ट्रेडिशन्स, वेगवेगळे शोज, वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स. म्हणजे सांजची 7:30 पर्यंत सोंपतली आणि 7:30 पर्यंत ईच अँड एवरी टिचर्स, 7:30 टिचर्स हे बिजी उरतले हातूंतल्यान. म्हाका दिसता हातूंतल्यान खरो फायदो हो टिचर्सांक नाविन्यपूर्ण शिकपाक. आमी म्हणटा की टिचर्स हो कंटिन्युअसली शिकप गरजेचें आसा.